मक्काच काय कुडू वनांगड कंडापटे मत्या दूकी अंग दूकी आणि इकडे म्हणे तापयल्यावर जाता पोट्टा पूरा कल्लयल्यावर जात साहेबनी बाईनी खाऊन 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 कण्णा मग ಎಲ್ಲರೂ एक गडी ऑफिस వచ్చి नेता कसं झालं माती गुंतको कंडापटे माती गुंत कसं झालं तुमका थोडं श्वास घेऊच्या काही जाताना ऑफिसा कसाला वत्ता असाची बैस येत ना रेस्ट घेवेत ना घराक ऑफिसा वचनातील जत्व हा ऑफिसा वचका तीची बॉसा कोण सांगचे कोण सांगची म्हळ्यार तुम्ही सांगा या नु मन मात्या दुःख काही श्वास घेऊच्या जायना काही आणि अशी असून तुम्ही त्या ऑफिसा वचून काम करू जातव वच्चे नाका त्या बॉसा फोन करे आणि नुत घरा बैसून रेस्ट घेया ऑफिसा वचनातील जत्व काली फोन केला बॉस ऐकत्व तो म्हणतस हे प्रोजेक्ट बाकीस म्हणून तू या नातील प्रोजेक्ट जायणार रे येऊ का तीची म्हणून हटा बसला तो कसं करू जाता कसं नेते कसं म्हणता असतो तुम्ही हे ना म्हणून 365 दिवस घोळताची एक दिसू काय कुडवना एक रज दी म्हणारे जायना म्हणता खंची नमुने मनुष्यत्व म्हणलेले नाव आहे ताका मनुष्यत्व सुरुवे तू कसवा ताकसव निंगूचाक अयो देवा मेगेल मनुष्यत्व कसं झाला मग किती तश म्हणता सची कसं झाला कसं नाही हांव केदनी की तुकून निमगू का आशिल्लें मनुष्यत्व ना म्हणून गिरिजा पाप ती बदलती का काय नज आमगेल घरकडे 3 वर्ष देखून काम करती एक दीस रोज जाय म्हणत दितवा कसने एक नेवन कोरनो तिक फोना वयर फोन कोरनो आपण अडेत मु तू ती पाप रेस्ट करतशील मु काय नच वही नाही तिका हांव जेव कसं नेवन कोरना पोत तिका हांव जेव्हा पण तिका रेस्ट घे म्हणून म्हणाले तिने जाऊन सांगितलं येता मा थोडे काम करून वत्ता मा म्हणून कसन कस्तुरी नेवन करना म्हणून म्हणतो मग तू नेवन कोण तिका पोचे हांव पळयला आता मी गेल बॉस आई नेवन कोरनो म्हाका पळयता हांव वत्ता बा इथे मग कळले तुम्ही कसं सांगता असं म्हणून कळले म्हाका मग मना गेले इथे हांव केलेली चुकी म्हणून मग मना गेले वय इथे हांव तिका नेवन कोरना पळयलेलं वय मग कळले चुकी म्हणून तांनी आमगेल कतरी काम करता म्हणून तांकां बिंगड उपाय ना तांगेल जीवना खातीर तांणी करता ती तांणी करतात म्हणून ताची एडवांटेज आमी काण घेवची न्हय न्हय आतां पळय मिगेल बॉसान एक दीस रज दिना म्हळ्यार तुका कितलें मन दुखलें तशी ती गेले संसार ना तिका गिरिजाक वय चुकी जाली मिगेली तें सोडी ती काय कितली बेजार जाता ती गेल जिवाय म्हळ्यार रेस्ट म्हळ्यार नकवाय म्हळ्यार तुका बेजार जावका म्हणून हांवें सांगिल्लें न्ही तू काय कळका न्हय ती पाप कितले 3 वर्स ताकून आमगेले घराकडे घोळटस आनी तिगेल वर प्रेशर घालून ती पापाची म्हणून आमी तिगेल वर ह्या करची सम न्ही पळय तुगेल जाग्रत काळजी तू घेवका जाल्यार तिगेल वयर हे प्रेशर घालून हें करचें सम न्ही सगळ्यांक पुराजे पशी जावका कसा म्हळ्यार मनुष्यत्व पळय आमी मानव जावन केदार भूमींत आयले की आमगेले एक मनुष्यत्व म्हळ्यार एक धर्म आमी पालन करता प्राण्यांक करू जातलो तें मनुष्य जावन भूमी आयले मागीर मनुष्यत्व म्हणलेलें पालन करचें आमगेलें कर्तव्य त्या शिवाय कामाची म्हणले कोण तांकां एक्सरसाइज करचें आनी तांकां काम करना तिली प्रति एका पिरी चिरी करचें तशें पुरा केन्नाय करूं नज ताका मनुष्यत्व म्हणयनात पुरा कामांचे चांग म्हणाव सांगली मनुष्य म्हणपरान चांगय आसता ती वायटय आसता ती आतां पळय पयर सरळ आलकरकड विशय तूं सांगलो तें वय तशी जाला वय तिणें मस्त तिका सलाह दिवन ह्या दिवन तें जावन अशें करो जाल्यार खंयचेकय आमी एक अतिशय करना तशी मनुष्यत्व म्हळ्यार व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट सो
आम्ही मनुष्यत्व पालन कोरका आम्ही आमगेले जागृत कोरका ताजे वटूची आम्ही विंगड मनशारी विश्वास कोरका जाल्यार अंधविश्वास करू नज ताजे निमत आम्ही पेटकावचे जायते ते कळली म्हाका म्हगेले मिस्टेक कसा म्हणून समा कळली म्हाका आनी मुखार हांव तशें करना चंद कोण पळोवन घेत तिका आयली गो गिरिजा कशी आस तू आजी 2 दीस रेस्टनी घेवन आता आराम आस नवा हा वय अम्मा वय आराम आता आणि चेरडू आणि पुरा आराम आसा नवा बामणू चेरडू पुरा वय कसं रमा आणि हांव कसं नाही म्हणलेलं असलेलं त्या पुरा मना घेऊ नका इथं जायत कसं रमा जायत हेंगे तुका वर्सा एक कपड दिवत नव हांवें पयरी काण दवरलेले तू येन येशील नव तशी आजी दितास हे वर हे तुका इथं जायत कसं रमा जायत आणि हे वय घे इथं चेरडूवांक केळें दी तू वय खा फ्रुट्स आनी खावन जीव जागृत कर इथं जायत कसं रमा जायत अम्मा जायत